आराधने 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 निमागे प्रार्थने
सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू जय जयकार तुका सुमिया जेजू नमान होगलिक तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 आयच्या दिसा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया म्हणया आमी अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आयच्या दिसा खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू ह्या घडये खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां हांगासर हाडल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू जिवीत म्हळ्यार देणे आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू क्रिस्तांव भावार्थान आमकां जल्म फावो केल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू बरी आवय बापूय आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां बरें फिरगस कुटुंब दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचो भावार सोडून खातीर आमकां याजक आनी इगर्मता फावो केल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुजें उतर आमकां वाचूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुज्या उतरा उद्देशी तूं आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुजेर आमी विश्वास दवरून हांगासर तुवें आमकां आपयल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आज आमी करची मागणी आनी उसारची उलय सगळे तूं आयकताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां हर एकल्याक तूं समजताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां आमी समर्पण दिता आसतना तूं आमकां मानून काण घेताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचे वयर रावन आमकां आशिर्वाद दिताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचे भितर वचून आमकां कुडयात भलायकी दिताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचे मुखार वचून आमची वाट चलोवन व्हरताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या उजवान देवान आमचें संरक्षण करताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या फाटल्यान रावन सदांच आमकां वायटान निवारताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुज्या रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुज्या कडवळांतल्या बायसल्या उदकान आमकां नितळ केलाय देखून अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू तुज्या मांसान रगत आमकां पवित्र सक्रामेंतांत खाण जावंक आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचे खातीर कुर्सार मरण तुवें आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या खातीर सासना जिविताची बसावणी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू ह्या पुरबायाच्या वातावरणा खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू भाग्यवान झुज आमकां आस्कारीन तूं आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू मरी माय आमकां तूं एक आवय करून दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू बापाची वळख आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू सर्गीचे राज तुवें आमकां परगटल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचे जिणे जायते आजापान मिलाग्री केल्ल्या खातीर अर्गान होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गान होगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गान होगलाप तुका सुमिया जेजू
आज आमी हांगासर भगवान जुजेबाजाच्या ह्या पवित्र जाग्यार हांगासर आयल्या आनी हांगासर आसा आमचो जेजू. सर्ग सांडून आमच्या खातीर ल्हानशा उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसा. सगळे सर्गींचे गूढ ताणें आमकां गुडापे केल्यात, कित्याक आमचो हर एकल्याचो तो मोग करता. ताका आसा ती म्हळ्यार संवसारांत कांयच ना म्हण ताणें दाखोवन दिला आनी ताका आमी आज हांगासर मान करता आसतना संतोश भरीत आमी आसा. जरी तर एक प्रमुख व्यक्ती कोणी आयलो जाल्यार आमी सगळे विसरता, आमकांच आमी विसरता. आमची पिडा, पांयाची दूख, चलोन आयली वाट हर एक आमी विसरता आनी त्या मनशाक पळयची म्हळ्यार आमकां आशा आसता. आमचो सोमी तशेंच आज आयच्या दिसा पयलेच फावटी ह्या पवित्र सक्रामेंत आमचे मदें हजर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. कितलो संतोश. आनी अचानक ही पवित्र घडी दुसरी ना, अचानक ही पवित्र घडी दुसरी ना. त्या सोम्या सांगत आमी हांगासर आसा आनी हो सोमी हांगासर आसता आसतना तो एक सुरो आसा, देव बाप, देव पूत, जेजू आनी पवित्र आत्मो आनी सगळो सर्गीचो कुंवर हांगासर आसा. बाबार्थाचें देणें आमकां हर एकल्यांक बापान दिल्लें जेजू उद्देशी. देखून आज आमी अस्कत न्ही, आमी सांगता आसा, सोम्या सांगता, आमी धैर्यात देख, आमी संतोशान भरता. आमची चिंतना, आमची बोगणां सगळें आमी आडून आयल्या जाल्यार पूण तो पळयता, आमकां हर एकल्यान तो वळखता. देखून आमकां जडणे 132 करोड 135 करोड लोक भारतांत आसा जाल्यार म्हजें थंब इम्प्रेशन आनेकल्या कडेन तें चोरी करूंक जायना. म्हजें थंब इम्प्रेशन म्हजेंच, तुजेंच म्हणटा आसतना देवान आमकां हर एकल्यांक इतल्या सोबीत करून ताच्या रुपाचो, ताच्या सारक्याचो, ताच्या मोगाचो करून आमकां रस लागी खंडीत जावन तो आमच्या सांगाता आसा. ही लव्स ईच वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस. हर एकल्याचो आमचो मोग करता आनी ताच्या मोगान ते देश ल्हानशे उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसले वेळार खंडीत जावन आमकांच आमी आज विसरता आनी देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आज जरी तर कितें तुमची मागणी हाडलात कांयच भियेनाकात, कितें तुमच्यो गरजो आसात कांयच भियेनाकात. कित्याक सोम्यांक सोदून सबारण आयिल्ले पवित्र पुस्तक म्हणटा. सोम्यांक सोदून सबारण आयिल्ले, खंय जावन आयिल्ले आनी 3 दीस जेवण नासतना समज जेवंक नाका, आमकां सोमी जाय म्हूण सांगून ताच्या फाटल्यान आयिल्ले. 3 दीस जेवण ना, सोमी जाय म्हाका आनी कांयच नाका, म्हाका जेवण नाका, खावं नाका, पियोव नाका, न्हीद ना, खाय ना, खंय आसा सोमी म्हूण सोदून आयिल्ले. आनी जेजू फाटीं पळोवन म्हणटा, ह्या लोकांची म्हाका बिरमत दिसता, ह्या लोकांची म्हाका बिरमत दिसता. कित्याक म्हाका सोदून आयल्यात ते, म्हाका सोदून आयल्यात. आज आमचें घरदार, आमचें काम, आमचे हेर संगती सगळे सोडून आमी आयल्या. कितें गे आमी सोम्याक समर्पण दिवंक आमकां आसा, सोम्याक आमी समर्पण दिवंक आसा. सोम्या हें तुका सोडून येता आज, हे म्हज्या जिविताचें घडिता, ह्या म्हज्या जिविताची संगती आज तुका हांव समर्पण दिता. म्हणटा आसतना भाव भयण, जी मागणी आमी हाडल्यात, जे गरजे आमी गरजेंत आमी आयल्या, जें कितें भगवान जुजेबाद उद्देश जेजूक आमी समर्पण दिता आनी दिसा की जेजू आमचे मदें खरोच हजर आसा. भगवान जुजेबाद आमचे खातीर विनंती करता. म्हणटा आसतना आज आमी सगळे सोम्या समर्पण दिवया. म्हाका सोम्या हांव समर्पण दिता, सगळो समर्पण दिता, खुशेन हांव तुका वपसिता. सदां तुजो मोग कर, तुजेर हांव पातयेवन हांव म्हाकाच हांव समर्पण दिता. सगळोच हांव समर्पण दिता, सर्वस्व हांव समर्पण दिता, हांव म्हाका समर्पण दिता. एक घडी भर तुमच्या मनांतले तुजी मागणी, तुमच्यो गरजो, कोणाक पांयकाट दूख, कोणा पांयगाडीची दूख, कोणाक टेन्शन, कोणा लव फेलियर, कोणा जिवितांत जिगुप्से, जिवंक नाका, कोणाक आनी कितें तोंदरे आसात, जागो विकून वचना, सरीक मेळना, खाम मेळना, ते सगळें आज सोम्याचे पांय तळा हे गायना उद्देशी आमी सोम्या सगळें समर्पण दिता म्हणून गावया आनी उडास दवरात. सबारपोटी आमची जिणेंत अशें घडटा, सबारपोटी आमची जिणेंत अशें घडटा की सबारपोटी आमी कितें करता, जे मागता आनी मागणें काणून घरा वेता, जे मागता मागणें करून घरा वेता. तुमकां उदाहरण सांगचें जाल्यार जरी तर एक आवय आयली, म्हज्या दुयेक बरी सैरीक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. जरी तर एक आवय आयली, म्हज्या दुयेक बरी सैरीक जाय वेता आनी मागता, ही गरजेत जावन दी, ग्रोट्ट मुखार मागता आनी अशें मागोन घरा वेता. म्हज्या दुयेक बरी सैरीक मेळोन दी जेजू, मरिये म्हणटा आनी घरा वचून थंयसर घरा वयता आसतना म्हणटा, खंय गेल्लो गो म्हणून सर, मोबायलाचेर बिजी गो, तुज्या नशिबाक तुका सैरीक मेळना गो. दुयेक फुरफुरोन सुरू करता. तिणें कितें केलां, तिणें मागला सायबीण लागीं, तिणें मागला जेजू लागीं, घरा वचून म्हणसर ते मागणें काण घेवनूच गेला. ती देखून ते कितें म्हणटा, दुयेक तुज्या नशिबान तुका सैरीक पासून मेळना गो म्हणटा. कित्याक मागलें ती घरा व्हरून गेला. पूण आनी एकली स्त्री एकली म्हजे लागीं मागणें करून आयिल्ली,
म्हज्या दुयेक सैरीक जावन फादर आनी केन्ना ती आयली म्हजे लागीं हांवें सांगलें तुवें सांगलें जेजून आयकला ते जेजूक हांव सांगता बरें म्हूण सांगलें एक मागणें धाडलें आमच्या फ्रिगेजीच्या गेटींत भायर वता आसतना तिका एक कॉल आयलें तुज्या दुयेक काजार करताय म्हणून कित्याक तिणें तिचें मागणें तिचो गरजो म्हजे उद्देश म्हाका सांगून सोम्यान तें आयकलें सोडून गेली गेटीच्या भायर वयता आसतना तिका थंयसर कॉल आयलो तुजी दुयेक काजार करताय म्हणून एकली काणी घेवन गेली आनी एकली सोडून गेली आज तुमची मागणी तुमच्यो गरजो सोमी हांगासर आसा अचानक पवित्र घडी अचानक भाग्यवंत घडी हांगासर आमकां भावार्थान एकठांय करची घडी सगळें तुजे मनांतले सोडात सगळे खाजले भायर काडात कित्याक हांगासर आसा सोम्याच्या हजरपणांत आनी सोम्या आसा आमकां आशिर्वाद दिवंक आमची पातकां बोगसून आमची काकूट करून आमची दया करूंक आमचे संगत आसा तो ताका सोडले आमचे ह्या संवसारात कोणूच ना ताजे वरी मात्र आमकां सुटका मेळटा दुसरी वाटच ना आमकां देखून आतां आमी सगळीं गीत गावया म्हाका तुका सोम्या हांव तुका समर्पण दिता म्हाका हांव तुका समर्पण दिता सोम्या म्हाका हांव तुका दिता सर्वस्व दिता म्हजी चिंतना म्हजी भोगणां म्हजी मागणी हर एक हांव तुका समर्पण दिता जेजू सांगात आमी गीत गावया उबे रावया आनी सांगया सोम्या म्हाका हांव तुका समर्पण दिता सोदून तुका आयलो सोम्या तुजे घरी पावलो काडोक बांदाक तकलो सोम्या उजवाड तुजो देखलो
उत्साह दिता जेजू आमचे कष्ट दुःख बेजाराय संकश्ट अडचण्यो निधनातली जायते संगती आमकां दसता आमचे रीण आमची भुरगीं बाळां आमचे शेजारची आमच्या समुदायाची आमच्या भुरग्याच कुटुंबाची संवसारातले सभा संगती आमकां दसता जेजू सर्व सांग तुका दिता जेजू सर्व सांग सोम्या आमच्या चिंतनांचे बरो आमच्या कश्टांचो बरो आमची पिला आशिल्ल्या आमकां उडा सुरना आसले जायची जायची दोशी आमची जिणी आसा सगळें तुका समर्पिता जेजू तुकाच आमी समर्पिता जेजू तुकाच आमी समर्पिता आमकांच आमी रिती कर्ण खाली कर्ण आज तुका आमी समर्पिता जेजू सगळो जेजू जेजू आम सांगात आसा परतो संतोष आमकां भोगता अपुर्बायेचें वातावरण कित्याक पवित्र आत्म्याचें देणें देव आमकां दिता देखून देवाचें उतर आयकोंक जेजू आज कितें म्हणटा तें आयकोंक सबाराज आमी आयकता तें आयकता हें आयकता ताचें आयकता हाचें आयकता पूण आज ह्या घडये आमचो जेजू कितें म्हाका सांगता तें आयकोवचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावन पवित्र आत्म्या देवने म्हणून सांगया आमच्या मदें आसा तो मुजेर देवने म्हज्या काळजा भितर म्हाका नितळ कर म्हाका निर्मळ कर म्हाका तुजोच कर म्हाका कांयच नाका जेजू मात्र जाय म्हाका कांयच नाका पवित्र आत्म्या जेजू मात्र जाय तुवें शिकयल्लें तुवें म्हाका तुवें जेजून शिकयल्लें म्हाका पवित्र आत्म्या तूं नितळ कर आनी म्हाका समजोवंक कृपा दी आनी म्हज्या जिणेंत हर एक वेळार कसल्या वेळार एखाद्या वेळार म्हाका एका तरान जीव बाद करून भोगता आसतना हे सांगते वेळार म्हाका जें कितें जेजून सांगलां ताचो अर्थ ताचो मोग ताची काकूळट दया म्हाका समजोवचें देणें म्हाका फावो करून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याक आमी गीत गावया Oh
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. जेजू आज आमच्या लागीं अशें म्हणटा, आमच्या मदें आसलो जेजू आमच्या लागीं अशें उलयता म्हणटा जुआंच्या 15व्या अध्यायांत, तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार, तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजे उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार, म्हजी उतरां जें कितें हांव उलयतां तुमचे सांगाता तें रावात जाल्यार, तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां जाय जाल्यार कितेंय मागयेत आनी तुमकां तें मेळटलें. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार, तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता म्हणटा जेजू. जसो बापान म्हजो मोग केला, जसो बापान म्हजो मोग केला म्हणटा जेजू, तशें हांवें तुमचोय मोग केला. हांवें तुमचोय मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावात, तुमी म्हज्या मोगांत रावात. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणी बाबांनो आनी घडये नाना तरान माध्यमार पळोवच्या ह्या आराधनांक वांटो घेवच्या म्हज्या मोगाच्या न्हू. सदांच आमी पवित्र पुस्तक वाचता. पवित्र पुस्तक आमच्या घरांनी आसा, मिसा वेळार वाचतात. पूण जेजू म्हजे लागीं उलयता म्हणलें, जेजू म्हाका कितें सांगता म्हणलें तें आमी ह्या भावार्थान ह्या रितीन आयकलें जाल्यार खंडीत जावनी ताका एक अंतर आसा. कोणी येता पयलें वाचप करता, दुसरें वाचप करता, वांजेर वाचून पाद्राब देवाच्या उतराचो संभ्रम करता. म्हणजे शर्मा, हांव केला शर्मा म्हणटा, हांव म्हणटा देवाच्या उतराचो संभ्रम करता. देवाचें उतर काण घेवन संतोसता आनी देवाच्या उतरांत आसली ग्रेस्त काय वांटून काण घेवन संभ्रम करता. ग्रेस्त मनीस हेरांक आपयता, जायते बरें जेवण दिता, बरें डेकोरेशन करता, संभ्रम करता. तशेंच शर्मा म्हणून हांव म्हणना, पूण हांव म्हणटा इतलेंच देवाच्या उतराचो संभ्रम. आनी जरी तर पयलें वाचपा उपरांत पयलें और दुसरें वाचपा पयलें और वांजेर वाचत्या पयलें और तुमी वाचच्या पयलें, सोम्या आज म्हजे लागीं उलय आनी जें कितें तूं उलयताय तें म्हाका तें जें पाद्राब कितें शर्माव सांगता तें म्हाका म्हजे लागीं उलय जेजू. हांव बरें करून तें आयकतां आनी बरें करून आयकून हांव नियाळूंक प्रयत्न करतां आनी तुज्या जायत्या प्रॉब्लेमांक थंयसर सोल्युशन तुका मेळटा. सबार पोट्टा वेता, सियोन वेता, ताबोर वेता आनी खंय खंय वेता रेतीरेक आनी थंयसर पाद्राब शिकोवन दिते आसता. पूण तुज्या प्रॉब्लेमांक थंयसर तुका जेजू कितें म्हणटा. त्याच रितीन देवाचें उतर आयकत आसतना, देवाच्या उतराची ग्रेस काय वांटून घेत आसतना, ते देवाचें उतर संभ्रम करता आसतना जेजू तुका कितें जाय तेंच उलयता. जरी तर कान दांपले जाल्यार, एणे तेणें डिस्टर्ब जालें जाल्यार, घडये हांवें गॅस बंद केला गे वा घरा बागेर गेला गे, रिक्षा घर वेगी येता कोण ना, शर्मा लांब जावं अशें चिंतलें जाल्यार खंडीत जावन आमी सोम्याक आयकना, आमच्याच मनांत कितें आसा तेंच परतून परतून रिवायंड करून आसता. पूण आज सोमी कितें सांगता ताची नियाळ करता आसतना म्हाका उडास आसता. कालच्या दिसा हांव गोंया आसलो आनी हांव जाणा हे देवाच्या उतरांत हर एका पुटांत इतली ग्रेस काय आसा गे, इतले बोगसण आसा गे, इतली काकुळट आसा गे, इतली दया आसा गे, इतलें जिवीत आसा गे आनी इतलो मोग आसा गे. हर एका पुटांत इतलो मोग आसा गे. हांवें अनुभवला, हेरांक सांगलां आनी हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी केल्ल्या वरवीं देवाच्या उतराची वळखींत जायते बरेपण आमच्या सोम्यान तांच्या जिणेंत केला. एक फावटी एकलो हुशार नासतना घरा आयलो, सदांच भुरग्यां सांगाता, बायले सांगाता, संतोशांत आनी वेळ सारचो. पूण त्या दीस कोनशा बसलो आनी थंयसर कोनशा बसल्या वेळार भुरग्यांनी कितें करचें कळना, बायलें कितें करचें कळना. डॅडी आज उलयना. म्हाका ताणें फोन केलो, सांगलें फादर डॅडी कितें जालां आज, फादर मागणें करा. हांवें जेजू लागीं विचारलें, फादर सोम्या कितें करचें. सोम्यान म्हाका सांगलें म्हजें उतार ताजे वयर वाडोवन दी, म्हजें उतार ताजे वयर वाडोवन दी.
हांवें सांगलें ताका एक दर्नीर घे, दर्नीर जाला दर्नीर, मांद्री जाला मांद्रीर, बेड्डार जाला बेड्डार, खंय जाता थंय ताका न्हीद येयात आनी देवाचें उतार काडून उक्तें कर वयर तावन सकल म्हण सरवडात. इल्ल्या वेळा उपरांत म्हाका फोन आयलो परतून, फादर देव बरें करूं. कितें जालें? डॅडी बरो आसा, डॅडी बरो जाला. आनी ताणें सांगलें आमकां आपूण काम करता आसतना कितें जाणें सांगलें ताका मारलें आनी तकलेचेर 8 स्टिचीस घाल्ल्यो, 8 कट घाल्ले दाक्तेरान. आनी संतोशनाच्या कुटुंबाक भुरग्यांक आनी बायले कशें सांगचें तो चिंतून आसलो, ते दुखेन वगेच आसलो. कोणें ताका शांती दिली. ताणी मागीर म्हळें म्हाका डाडा मागीर नालो, आमी आमोरी तेर्स केली, सक्कड वेंगून रडल्या आनी आतां संतोशान आसा. ऑल ऑफ अस आर हॅपी डॅड, हॅपी फादर. कोणें ताका सकत दिली देवाचें उतार. बसून वाचलें गी अशें करून वाचलें गी दर दर वाचून 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 सगळो बूक काबार केलो गी ना. कित्याक हें जिवें उतर, हें जिवें उतर हाचेर असो जायती ग्रेस काय. आनी हाचें सांगता आसल्यांक, हांवें सांगता आसल्यांक जशें जेजू म्हणटा की म्हजे संगे तुमी आसात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचें तें आसात जाल्यार कितेंय मागात. म्हळ्यार देवाचीं उतरां आतां तुमी मागात, तुमकां मेळटलें. कित्याक म्हजी उतरां जिवीत आनी जीव म्हणून समीन आमकां सांगलां. जिवें उतर तें. देखून मोगाचें न्हू कालचे दिसा गोंया आसल्या वेळार म्हाका तें आपयल्लें एक सिल्वर जुबिलीक. आनी तांकां जाय आसलें हांवेंच मीस पेटयचें आनी हांवेंच थंयसर तांकां शर्माव दिवचें म्हणून. हांवें सांगलें सुमार वर्सां जालीं हांव आतां गोंयांत सोडून, सुमार 14 वर्सां जालीं. खंयची भास उलोवची म्हाका आतां ती येवची ना म्हणून चिंतलें. पूण थंयसर गेल्ल्या वेळार हांवें शर्माव दिता अशें म्हळें. म्हाका एक स्त्रीयेन सांजेच्या वेळार म्हाका एक कॉल केलें. एका स्त्रीयेन म्हाका सांजेच्या वेळार कॉल केलें आनी म्हणूंक लागली रडोन 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 भुरग्यां बरी रडोन, फादर दाक्तरान सांगलां तुज्या दुयेक काणगेर वच. म्हज्या हॉस्पिटलांत हांव न्हू मोडें व्हरचें नाका. आय डू नॉट वॉन्ट द डेड बॉडी टू बी टेकन फ्रॉम माय हॉस्पिटल, रिमूव हर फ्रॉम हियर. दाक्तर एक पटी आयलो, 10 मिनटां परतून आयलो, व्हरात ताका. तिसरे पटी आयलो आनी तिसरे पटी फोर्सान ताका व्हरात म्हूण सांगलें. हांवें सांगलें फादर डॉक्टर म्हजी धूव हांव कितें करूं, हांव नेणा. गोंयांत बऱ्यांतल्या बऱ्या हॉस्पिटलाक हांवें हाडला, हांव कितें करूं, हांव नेणा फादर डॉक्टर. डॉक्टर भितर गेलो, एक फॉर्म हाडलें आनी एक बरोवन काडून गेलें. हांव ऑपरेशन करतां. जरी तर तें मेलें जाल्यार त्या पोटांत आसलें भुरगें मेलें जाल्यार तुमी जबाबदार सायन घालात. आनी म्हाका खंयचीय गॅरंटी ना, दोगांय उरता म्हणलें. म्हाका खंयचीय गॅरंटी ना. आनी हांवें म्हाका फोन कर सांगलें फादर अशें अशें जालां, हांव कितें करूं, हांव कितें करूं, हांव दाक्तेर गे, हांव कितें करूं. पूण म्हज्या सोमयांचें सगळें करूं जाता, म्हज्या सोमयांचें सगळें करूं जाता. ताका दर्यो थंड करूं जाता, उजामार जाल्ली ती बोट ती थंड करूं जाता, कुशीन हाडूं जाता, मेल्ल्या जिवंत करूं जाता, हेरांची दुकां पसून जाता, पिडेसा गूण करूं जाता, ताचो लोभ आपडल्या गूण करूं जाता, सगळें ताका जाता. देखून हांवें सांगलें सोम्या, सोम्या तिणें म्हाका सांगलां न्हय तुका सांगलां तुजें काम तूं सुरू कर. सोम्या तिणें म्हाका सांगलां न्हय तुवें आयकलां मत आतां तुजें काम सुरू कर. तो म्हणलो तिका सांग सायन कर म्हूण सांगून. सोम्यान सांगलें म्हाका तिका सांग सायन कर. आनी हांवें सांगलें सायन कर. आनी तिणें सायन केलें. आनी तिसऱ्या दीस तिसऱ्या आयतारा धूव येवन इगर्जे म्हणूंक लागली म्हज्या लागीं फादर आज म्हाका टेस्टिमनी दी जाय. आनी तिच्या काजराचो सिल्वर जुबिली त्या भुरग्यांक आवय ना जाता आसली, घोवाक बायल ना जाता आसली, कुटाम सगळें घडी एका थरान नास जाता आसलें. तरणाटी ती 25 वर्सां आनी घडली सुमार एक 14 वर्सां आदी. तर मोगाचें न्हू सोमी आमच्या संगात आसा, आमच्या संगात आसा. देखून हांवें म्हणचें सबार फावटी आमी सोम्या लागीं वयता आसतना कितें व्हरून वयता. ह्या सोम्याला येता आसतना आमी कितें व्हरून वयता तो आमकां पळयता, मोगान पळयता. हे म्हजे पुता, हे म्हजे दुवे, हे म्हजे भुरग्यां, आतां तुवें सांगत हांव आसा, आय एम विथ यू, नाव आय एम विथ यू, आय एम ट्रुली प्रेझेंट. आतां तुजें सांगता हांव आसा, हांगासर आसा तुवें सांगता, म्हाका पळय, म्हाका पळय. जायते फुडें आमी येता आसतना गाडये मोगाचें नांव हांवें म्हणचें आमच्या उजव्या हातान जायते हाडून येता आमी. कितें हाडून येता ताचो राग. आमच्या काळजांत मोनांत आमी कितें आसा ताचो राग, ताचो द्वेश
आनी ताणें केल्लें, हाणें सांगिल्लें, तें सांगिल्लें, हें सांगिल्लें, जायतें आमच्या हातान काण घेवन आमी येता आनी आमच्या मुठी भितर आसता. कितें उक्तें केलें जाल्यार मायेचो राग, बाप्पाचो राग, भुरग्यांचो राग, शेजाऱ्यांचो राग, भावांचो राग, भयणीचो राग, ताचे ताका दिवचें ना, अशें जायतें आमचे सांगत आसा. आनी आमच्या दाव्या हातान कितें आसा? आमचे इल्ले पयशे आसात. म्हाका आस्त मेळाचे, आस्त बदीक आनी कितें हांगासर आसा. जरी तर राग मोसोर आनी काण घेवन आमी ह्या हातान मूठ घालून आयल्या जाल्यार आनी सांगत ह्या हातांत आमची आस्त बदीक, म्हजी ओडविकाय, म्हजो अहंकार, म्हजो गर्व काण घेवन हांगासर आयलो जाल्यार हांगासर आमच्यान हात जोड मागोवंक जायना. हांगासर हें काण घेवन हात जोड मागोवंक जायना. पूण जरी तर सक्टांक बोगसून सक्ट तें एक जावन खालतेपण आयलो जाल्यार तुजे हात खाली करणे, रिते करणे ये. तुजो हात रिते करणे ये, खाली करणे ये. सांगता तुजी आस्त बदीक सोडती आनी तुजे हात खाली जाले सोम्या लागीं ये, सगळें तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां जायतें चिंतप आमच्या मनांत, म्हज्या गॉडरेज आसलें कितें घडटलें, म्हज्या आसपदी कितें जातलें, इनकम टॅक्स कितें जातलें, ताचें कितें जातलें, हें इतली चिंता आसा आमच्या लागीं. पूण एक चिंतप आमी गरजेचें आमकां करना की आमच्या सोम्यांक आमी सांगात दवर, ताय सांगात जेव. तो म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात, म्हजे सांगात रावात. एबायड इन मी एंड आय विल एबायड इन यू. म्हजे संगी रावात आनी हांव तुमी सांगात रावता. ताय सांगात आसले म्हणून बुकेन आसात की वाचल्या तुमी पळयत पुस्तकांत, म्हाका दिसना. त्या सांगत आसले खंय तरी ओके जेजूच्यान गूण करूं जावना. पिडेस पाटी गेले म्हणून आयकलां की तुमी ना. इतलो बरो जेजू आमचो आसता आसतना दोळ्यान दिसना पूण आमी सांगत आसा तो, जाल्यार उलयता आसतना तो आमकां जाप दिता. आनी आतां म्हाका उडास आसा एक पावटी नवो विगार जावन एका फिरकेचेर वयता आसतना थंयसर एक स्त्री आसली, तिका भेट दिवंक आसतना पिडेस्त आसली ती. गेलो हांव भेट केली पूण बरी जाल्ली त्या झाडां. तिका हांवें विचारलें कशी आसा तूं? बरी आसा फादर. भितर वचून इल्ली च्या हाडना. फादर केली सांगूंक आसा तुमकां. आनी ती म्हणूंक लागली 7.5 वर्सां फादर म्हज्या पाठीच्या दुखेन बेड्डार न्हिदून आसलें, बेड रिडन. बेड आनी हांव दोगांच उशें इतलेंच. म्हाका कांयच करूंक जायना, उठोवंक जायना, बसूंक जायनासलें फादर. पूण पवित्र पुस्तक वाचता आसतना थंयसर रक्तस्रावन स्त्रियांच्या कश्टांच्या त्या स्त्रियेच्या जिवितांत वाचल्या वेळार आनी थंयसर जेजूच्या लोबाक हात लायली ती बरी जाली. जेजूच्या लोबाक हात लायली ती बरी जाली. आनी तिणें गट्टी मौन केलें, फाल्यां शुक्रार, म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, आज ब्रेस्तार सगळो दीस ती म्हणटा मागणें केलें. राती परतून वाचून परतून देवाचें उतर काण घेवन सोम्या तुवें तिका गूण केलें न्ही, म्हाकाय गूण कर. सोम्या तिका तुवें गूण केलें न्ही, रक्तस्रावन कश्टांच्या स्त्रियेक गूण केलें न्ही, म्हाकाय गूण कर. मागोवंक लागली, खतखत्यान मागोवंक लागली, संतोशान मागोवंक लागली, पवित्र आत्मा काण घेवन ती मागोवंक लागली. दुसरे दिसा पाद्राप गेलो. आनी गोंयांत बरी संवय आसा, कुमगारान आयलो म्हणनात देव हाडून आयलो म्हणटात. पाद्राप देव हाडून येता फाल्यां. आनी केदळा तिणें पाद्राबान अशें हात दोळे वयर कर अशें मागता आसतना लव घुंवली आनी पाद्राबाच्या लोबाक हात लायलो आनी टप्पर उठोन बसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. इतलो सत्यवंत जेजू आमी सांगता आसा. हर एका सॅक्रमेंटांत राखोन आसा आमकां. आमी तेणें वयता, घरा वयता, आणखी वयता, कामां वयता, खंय गेलें आमच्या जिवितांत घडटा. पूण तो राखोन आसा आमच्या काय विनंती. हर एका सॅक्रमेंटांत आमच्या हर एका इगर्जांनी, हर एका आराधनाच्या रुमान थंयसर आसा. आमचे सांगत आसा तो. आमी भिवची गरज ना. देखून सांग पावल म्हणटा 8 वेळा देत मोवता वळी थावन वाचलें जाल्यार वाय फियर. कित्याक भिवचें आमी? कश्ट येवन दीत, दूख येवन दी, बेजार येवन दी, घरान मरण येवन दी, कितें येवन आमी भियेना. कित्याक? सोमी आमच्या सांगत आसा. वेन लॉर्ड इज विथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस? आमकां दुस्मान दोसता, आनी कितें दोसता, खरी गेली चिंतना दोसतात. आमचे वॉट्सॅपार केले मॅसेज येतात आनी कितें आमकां भोगूंक येता. पूण वेन द लॉर्ड इज विथ अस वी हॅव नो फियर. सोमी आसता आसतना आमकां कसलेंच बेना. एक दृश्टांत तुमकां दिवचें जाल्यार मार्था आनी मरियेच्या जिणयेंत ताचो भाव सरलो, लाजरसाचें नांव. आनी केदाळ सोमी नातुल्लो तो सरलो. सोम्या कळ्ळें पाट्टी आयलो, तो जिवन जालो. आनी ताका एक भयण म्हणटा, सोम्या
तूं आमच्या सांगात आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी सोम्याक थंय वेची संवय आसली त्या घरांत. आनी ती म्हणटा, धैर्यान म्हणटा, सोम्या कडेन म्हणटा, देवा लागीं म्हणटा, देवा तुमी सांगात आसलो जाल्यार म्हाका अशें घडना आसलें. पूण जालें कितें? जालें कितें? घडलें कितें? सोम्यान तें आयकलें. आमकां म्हजी गरज आसा. देखून भावाची भयणीनो, आमकां सोम्याची गरज आसा म्हणली पयलीं तान आनी बूक आमकां लागूंक जाय. सोमी म्हाका जाय म्हणलें बगोवंक जाय. दुबावना जायते पटी आमी वेता, मागणें वेता, रेती वेता, आराधना वेता, वसा जाय. कित्याक ताचे वरी आमकां देवाची उतरां आमकां बरेंपण जायत जाणां घडलां. जायतो भावार्थ आमचो, जायती भक्त आमची, जायते देवाची उतर वाचून आमी देवाक लागीं आयल्या. साक्रामेंताचो मोग आयला, अपुरबायची कुमसार आमी जाता. आमकां गरज आसा. पण आमी चिंतचें कितें? आज हांव वेता, म्हाका तकली फोडटा, दूख आसा. देखून आमी आतां आज आराधना गेल्ल्या कडेन दूख पूण वसा जाय. जायना जाल्यार मागीर दुसरें चिंतचें. अडे तुका अशी पिडा आसा न्ही गे, ओ ते वचून एक नारळ दी, हांगा इल्लीशी पुजा दी. म्हणजे गाडयेचें मोल 15 लाख, पूण विश्वास ना 15 लाख गाडयेचेर. विश्वास आसता त्या लिंब्याचेर. आनी असल्या मनशा फाटल्या वचून सोम्याक आमी कुरसायला, सोम्याक आमी दुखयला, सोम्याक आमी अपमान केला. पूण तरी आसतना कितलेंय तुमी ताका कितेंय करात, खंयचेय पात्रांक तुमकां विचारूं नाका. परतून परत तेंच पात्रां कित्याक तूं करताय? Did ever a priest ask you, why did you commit the same sin again and again? No. कुमसार गेल्यार पात्रांक कित्याक तूं परत तेंच काम पात्रां करताय? विचारना. त्याच रितीन सोमी ह्या जागा उद्देशी बोगसूंचो तोय तशेंच तुमकां विचारना. कितल्या पडी तेंच पात्रां करताय, कितल्या पडी. पूण आमच्या फाटल्यान आसा तो आमकां राखोन आसा, वेची पुता बरी राखोन आसा, मोगाळ तो, काकुळदार तो, दयाळ तो आमी सांगत आसा. देखून आमचो भावार्थाचेर आमी दवरया, आमचो विश्वासाचेर दवरया. आनी तोच आमकां जाय म्हूण सदांच आमी देवा लागीं उलो, देवाक आमी सोम्याक लागीं सांगया. कित्याक तो ना जाल्यार आमच्या जिणेंत नश्ट, कश्ट, बेजाराय, टेम्पटेशन मागीर ना जाल्यार वस्त संगती आमचे घडटात. आनी हांवें सांगलें ह्या हातान जरी तर आमचो राग, मोसर, हगे आनी आमचो स्व अहम काणग्या बसलां जाल्यार, आनी हांगासर जरी आमच्या आस बदीक हें म्हजें जागो वस्तू आनी सांपोर म्हणटा जागो वस्तू आनी मनशां काणग्या बसलां जाल्यार, म्हज्या मोगाय तशें काणग्या जाल्यार आमच्यान हात जोडून जायना. म्हाका उडास आसा. फाटल्या दिसांनी हे घरांत देवाक लागीं काण गेल्ली एक स्त्री आपल्या आवयक म्हणूंक लागली, मामी तूं हुशार नाय न्हय, मामी तूं हुशार नाय न्हय. हांवें सांगलें करताय गे, कालें करचें गो, कांय म्हाका उठोन बसून जायना गो, पेंकाट दुखता गो म्हाका दिसा, आनी म्हज्यान कांय करूं जायना गो, कालें करचें. हांवें सांगलें करशी जाल्यार तुका बरेंपण लाभतलें. कित्याक हांव जेजूक सांगता आसा, जेजू मे सांगता आसा, जेजू काणगे कालें करीत गो, तुजे भांगार तुजे नांवार आसले पयशे पुरा काण कोणा तरी दिवन सोड. तुजे नांवार आसले काड न्ही दिवन सोड. आनी तिणें काडलें आनी दिलें, तिणें काडलें आनी दिलें. मागीर म्हाका तिच्या धुवेन मामी म्हणल्यार उलो केल्या, धुवेन म्हाका म्हणलें फाद आमच्या घरा या. कितलो उजवाड, कितली शांती, कितलें समाधान त्या घरांत. आवय ते प्रायची कशी दिसना, हांसून आसा, संतोशान आसा, सकयल भुरग्यां जवळ हांसो, घरांत उजवाड, पवित्र आत्म्याचें देणें थंयसर. आनी थंय वयता आसतना म्हाका अशें न्हू, हांव कितें म्हणटा, आमच्या सोम्याक आमकां जाय जाल्यार हें आमी सोडी जाय. देखून त्या ग्रेस मनशान सांगिल्लें, तुजें म्हणलें सोड म्हजो पाटलाव कर, तुजें म्हणलें सोड म्हजो पाटलाव कर. जरी तर आज आमी कश्टांत आसा, दुखांत आसा, बेजारांत आसा, इतल्या अडचणींत आमी आसा, आमकांच आमी कितेंय करूंक आसा तें जावन सगळें सोम्याक समर्पण दिवया. आसलें आमी सोडया, तें सोडया, ह्या हातांतली मोड सोडया, ह्या हातांतली मोड सोडया, हात जोडया. आनी थंयसर सोमी आमकां संपूर्ण रितीन आपल्या कुरपेन आशिर्वादान तो आमकां भरतलो. देखून धैर्य खाण घेयात, देश हाडी नाकात, ताचे आयका नाकात, हाचे आयका नाकात. सोमी कितें सांगतात तें आयका, सोमी कितें सांगतात तें आयका. सोमी म्हाका म्हज्या लागीं उलय आनी तो तुमच्या लागीं उलयतलो. आयकना गी, हांवें इतलें वाचलें म्हाका कांय आयकोंक येना. बरें कुमसार जा, बरें कुमसार जा. केन्ना वेळा बाती मध्ये कुड्ड्यान जेजू बरें केलें जाल्यार वचन ह्या जाका दाखय, पयलें वचन ह्या जाका दाखय. म्हणजे कितें, तुका बरें जमोन आसा गी, तुका म्हजे आशिर्वाद जाय गी, हांव तुवें सांगता रावा जाय गी, सदांच आसा. पूण तुका म्हजें सांगता म्हजो अनुभव जाय गी, वच बरें कुमसार जा.
ल्हानपणांतल्यान आज पर्यंत रड तुजे पाताक पाटी ये, काड म्हजे खिळे हातांतले, काड म्हजे खिळे, घाल्लो तो बालो काड म्हज्या काळजांतलो, आनी आमी वेंग मारून सांगात जेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण तो ग्रेस मनीस बेजार आनी पाटी गेलो म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. तो ग्रेस मनीस बेजारान जायते आस्त आसले, म्हणजे मूड सोडूंक तयार ना, ही मूड सोडूंक तयार ना, आनी म्हजे मागणें देव आयकना म्हणटा आसतना कोण जबाबदार? कोण जबाबदार? कोण जबाबदार? सोमी जबाबदार की ताका दुसरा नाका देव म्हजे मागणें आयकना म्हणून. तो हर एक आयकता, हर एक संगतीन आयकता, हर एक संगतीन आयकता. आनी हांव जाणा दोगांक मेल्ल्यांतलें जिवंत केल्लें हांवें 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 म्हणजे सोम्यान म्हजे उद्देशी केल्लें आसा. हांव जाणा रातीन 2 वरांचेर 2.5 वरांचेर म्हाका फोन आयलो सरला म्हणून, आनी जाकी सरली वय. हांवें सोम्या सांगलें, सोम्या तिका पाटी हाड, तिका पाटी हाड, तिका पाटी हाड सोम्या. सोम्यान हाडलें न्ही. सुमार 4 हत्ता परतून कॉल केला. ती कशी आसा? बरी आसा फादर. पयलीं सांगलें ताका हांवें इल्लेशें हाताक इल्लेशें मीठ लायात, इल्लें फर्स्ट एड दियात. ना फादर, शिरो काळ्यो जाल्यात, दोळे हालनात, उस्वास ना, हार्ट बीट ना, पल्स ना, आनी थंड जाला. म्हज्या सोम्यान, आमच्या सोम्यान, आमच्या जेजून पाटी हाडला. कित्याक म्हाका विश्वास आसा तो करता तें म्हणून. म्हाका विश्वास आसा तें करता. आनी ती जावन आसा मागण्याची स्त्री. आमच्या मागण्याच्या टिमांत आसली ती, आमच्या कॅरिझमॅटीक मागण्याच्या टिमांत आसली. आनी तेमी सिल्वर जुबिलीक आयली. ताका सांगलें उबें राव, दाखय तुजें तोंड सोमेस्तान. सोम्याची थंय केली बरीपणां. कित्याक सोम्याच्यान साध्य आसा, आनी तें बरेपण आमी अनुभवता आसतना आमी हेरांक सांगता, परगडता. तें जावन आसा आमचें काम. मोगाचे बाबा आनी भयणी, निराशी कित्याक? निराशी कित्याक तूं? कित्याक कश्टांत आसाय? तें काम ना, ती सैरीक ना, घर बांदूंक जायना, तें मुखार वचना, हें मुखार वचना, खालें केलें जायना. पूण एक मात्र तूं मनान दवर, घट धर. कारण दिता म्हणसो सोडनाका. कशें हांव एक भुरगें, हांव एक पेंटेक व्हेल्ल्या वेळार, खंय डी मार्टाक खंय तेन्ना व्हेल्ल्या वेळार कितें करता? घट धरता. हांव एक म्हणटा मम्मा म्हाका जायच तें, मम्मा म्हाका जाय. ना पुता तुका बरें न्हय तें, एकदम कॉस्टली, पयशे ना. ना मम्मा म्हाका जायच तें, म्हाका जायच मम्मा, म्हाका जायच तें. I need mama, I need, I want by all means I need, by all means I need. कशें म्हणून म्हाका दी तुवें. तशेंच सोम्याक सोडनाकात, सोम्याक सोडनाकात. सोम्या हांवें कितें करचें म्हाका सांग. तुजे चिंतानी न्हय, ताजे चिंतानी. उक्तें कर पवित्र पुस्तकान, तो तुजे लागीं उलयतलो. आनी तें जाल्यार तुका कळटलें. सोमी म्हज्या लागीं म्हणटा, अळे ताका बक्षी पयलें, ताका बक्षी वस, बेसा मागून ये, वस, एक वेंग मागून, एक वेंग मारून म्हणून सांग. म्हजें पात हांव चुकलो, हांव चुकलें. हां, सोम्या बरें लागता. देखून जेजू म्हणटा बेटोन आयला की पयलें वस, ताका बक्षी, मागीर नितळ काज नितळ मनान दी. देव तुजें मागणें आयकतलो, देव तुजें मागणें आयकतलो. आनी केदाळ पर्यंत आमचें काळीज नितळना, मन नितळना, आमचे भितर कसले चिंता आमकां दसतात, आमच्या अस्कत काय लागून तें आनी कोणी घालता. ताका पयस दवरया, सोम्याक लागीं दवरया. कित्याक तो जावन असो सूर्य, येदो व्हडलो सूर्य सगळे संवसाराक उजवाड दिता आसतना एक दिशी वात काण घेवन हाडलें, म्हजो उजवाड पडले, कितलो पावरफूल आसा पळय म्हणून सांगल्यार सूर्य आसता आसलो घडये. म्हजो मोबायल टॉर्च 30,000चो, 40,000चो, 50,000चो हाडले मोबायल टॉर्च, कितलो पावरफूल पळय. सूर्य आसता आसलो आनी हांगा बसली तुमी थोडी आसतात. ल्हान ल्हान संगती काण घेवन आमी 2 बॅटरीची टॉर्च काण घेवन हाडले सूर्याच्यान चड पावरफूल म्हजी बॅटरीचो पावर म्हणून सांगल्यार कितें म्हणटात. देखून ह्या संवसारांत आमकां बावतीज मेळनाक खोटेपणांचेर कितेंच ताका जैत करूंक जायना सोमी सांगता आसला. देखून ताका घट धरया आनी ताची कृपा मागया, ताची काकूर्त मागया. तो जावन आसा बरो, आमी सांगता आसा जिवो आनी आमकां सदांच ताच्या कृपेन तो आमकां बरता मात न्हय, आमकां हर एकल्यान तो वेंगयता. आमी जाग्या आसूं, आमी निधन आसूं, आमी सांगता आसा आनी बडवांक धाडन आमची जतन करता. इतल्या पुरबायची जेजू कंडी जावनी बागेवन झुजे वाजन ताणें अनुभवलो आनी ह्याच जाग्यार जें कितें घडलां तें आमी जाणाव. देखून ताका वायटान राखलो, आमकां वायटान राखचो ना गाय. सोम्याक आमी समर्पण दिवया. देवाचो वर्गा दिमे घाल, ताचे आशिर्वाद आमी जोड काण घेवया.
देवावेची सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता रास करताय सासनांच्या सासना. मोगळो जेजू, तुजें उतर आमी आयकलां सुम्या. आमच्या काळजांत फातरात असलें काळीज मोडून फुटोवन रक्ता मांसाची काळी तुवें आमकां घाल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सुम्या तुजे आशिर्वाद आशेन आसा. आब्रामाचे गेले आशिर्वाद फाटीं काडूं नाय सुम्या, तशें आज तुजें आमकां घालचें आमकां दिवचें आशिर्वाद फाटीं काडना देखून तुका अर्गां दिता. आशिर्वाद घाल सुम्या आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवजनांचेर, काजारी जोड्यांचेर, प्रायवंतांचेर, पिडेस्तांचेर, गरजेवंतांचेर समेस्तांचे कृपेन तांकां भर, तांकां गूण कर. तुजे उतरा वरवीं तांकां गूण कर. तुजे आशिर्वाद तांकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तांकां भर. आनी इगर मध्ये जिवे सांदे जावंक आमकांच आमी म्हाका समर्पण दिवंक. आनी जें कितें आमी चिंतना बोगणां आसात, घडये थोडे संगती आमची जिणेंत आसा ती आमी धरकाण घेवन आसा सोडूंक रित्या हातान, रित्या काळजान, रित्या मनान, खाली काळजान, खाली मनान, खाल्या चिंतनांनी, खाली चिंतनांनी तुजे आशिर्वाद मागता सुम्या. आम्हा समेस्तांक जेजू तुजे आशिर्वाद दी. जेजू तुजे आशिर्वाद आमकां दी. जेजू तुजे आशिर्वाद दी आनी आमकां पवित्र कर, आमकां गूण कर, आमकां हात लाय, आमकां बरी कर. पवित्र पुस्तक सतां आमचें तें घडून येशें आनी ताचें संपूर्ण विस्वास दवरून आमी जियेता सुम्या. आमी तुजें जावन तुका वाकणूक, तुका अर्गां दिवंक तुजे आशिर्वाद आमकां फायद्याचें जावं दी. सोम्या मंदिरा तुझ्या वर्गातील स्वरूपकार तुझ्या गीतांगा वंदनाम देवा बरे भेटून तुका वंदिता कोणी तुका सीता दया माया तुझी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हें बलिदान आनी आमकां आमी भेटयत आसतना आमच्या पातकांची दूख दर्या आनी देवा लागीं बोक्सांनी मागोन ताच्या काकुळती उलो मारन सोम्या आमकां बक्षी म्हणून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गण्या विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बग्या सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो तुजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
मागतुया. आतां मागचो वेळ तुमचे गरजो सुम्या मुखांतर श्रीचे बापाक समर्पण दियात. सर्वेस्परा आमच्या बोमगाळ बापा, भाग्यवान तुझे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जिवन तुजे परजेक देखी बरे जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. सांव पावलोन करींत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाव. भावा भयणीनो, सांग म्हाका कित्या मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हूण आमी परग करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें. मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवांत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्तांव जिवांत उठोवंक ना तर आमी परगड करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्हय, आमी देवाचें पडकिरे साक्ष जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवांत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्लीं जिवांत जायना तर खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवांत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लीं जिवांत जायना तर क्रिस्ती मेल्ल्यांचो जिवांत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना तर तुमचो भावार्थूच व्यर्थ. तुमी आनीक तुमच्या पातकांतूच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्तांतय मरण गेल्लीं सगळीं नाश जाल्यात म्हूण जालें. ही जिणी मात लेखून क्रिस्तांतय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकडा प्रास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला, मरण पावलेल्याक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचें उतार हें. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितिवंताच्या उल्याक, चित दिवन आयक हांव मरता तशी ती बोब. उगड तुजें कान म्हजे उनवण्याक, म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपट. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हाबले हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चित दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां, दुस्मनांतय पळोवन तुजो आसरो सतळ्यांक. तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाकट्याचे सावळेन म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नित्यपणान चलोवन तुजें मुखामळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. उद्गार. बापा, सर्गा संवसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गा राजाचें गण तुवें ल्हानां उक्तें केल्या. हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयन करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगात आसले.
देवसराच्या उपाद्रात हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिरेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगाता आसल्यो. 7 देवसरात हांव सुडका जोडलेली मागदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्याची बायल जुवान, सुवान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसाच्यो गरजो तीर्चिताली. देवाचे उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, बागेवन जुजेवाजाच्या भक्त्यानो आनी संवसारभर हें प्रोग्राम पळयता हर एकल्यानो. एक पावटी म्हाका फादर मुल्लर सारके पेशंट व्हरूंक अवकाश मेळ्ळो म्हज्या फिरगेजीची, आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ताका तांची तपासणी करता आसतना हांव म्हज्या इल्ल्या चिंतनान इल्ल्या बेजारान आसलो. अशें बेजार आसल्या वेळार थंय एक अपुरबायचें कॉपेल आसा. हांवें सांगलें जेजू लागीं वेता, तो काल म्हणटा पळया म्हणून. जेजू लागीं गेलो आनी बसलो आनी सांगलें, जेजू म्हज्या जिणेंत अशें घडलां आनी मस्त बेजारान हांव आसा, तुका कोत्ता आसा. ताका तो म्हणालो, म्हजी अवस्था पळय सायबा, तुजे बरी मसण येतात, कितले जाण बेजारान आसात आनी अशें तांची बेजार म्हाका सांगतात आनी अशें बेजारांनी हांवूय आसा म्हणालो. आनी सडनली म्हाका हांवें पळयलें, म्हजी बेजारां पुराय देंवन गेली, म्हजी बेजारां पुराय नपय जाली. हांवें ताका अर्गान दिली, मागीर भायर सरून आयलो. म्हज्या मोगाच्यानो, खंडीत जावनी, जेजू आमच्या संगाता जिवो आसा. आज पयल्या वाचपांत एक सवाल आसा, मेल्ल्यांतलें जिवंतपण आसा की म्हणून. एक याजक तिका प्रायवंत सैतान सोडोवचो, तो म्हाका मेळ्ळो आनी हांव तर्कशास्त्र फिलॉसॉफी शिकून आसलो. ताका विचारलें हांवें, फादर एका मनशा थंय 2 आत्मे येवंक साध्य आसा गी? ताचो एक आत्मो आसा आनी ताका आनी एक आत्मो येवंक साध्य आसा गी? तो म्हणालो, तुजी तर्कशास्त्र आनी तुजी फिलॉसॉफी काडून डस्टबिनान घाल. जरी तर तशें न्हय जालें जाल्यार म्हाका कित्या परतून परतून आपयतात त्या घरांनी ह्या घरांनी तशें अशें म्हणून. आनी म्हाकाय तशेंच म्हज्या जिणेंत ती हांवें पळयलां, जी पदवी सकत देवान म्हाका दिल्ल्यांत मेल्ल्यांतलें जिवंतपण हाचेर नियाळ करता आसतना, जरी तर जेजू जिवंत जावंक ना, आमकां जिवंतपण ना. सबार कडेन म्हाकाय उलो मारतात, वेता हांव आनी थंयसर पळयता एका तराचें संपर्क कशें. आनी थंयसर घरांनी तोटांनी हेणें तेणें जायतें खोटेपण आसा. हाका कारण मेल्ली, आमची मेल्ली. कित्याक? कुडीक मरण आसा, आत्म्याक मरण ना. कुडीक मरण आसा, आत्म्याक मरण ना. एका भुरग्यान म्हाका विचारलें, फादर मेल्ल्या उपरांत कितें जाता? हांवें सांगलें, तुजी कूड व्हरून फोंडांत घाल्यार 20 वर्सां उपरांत कांय मेळना. घट्ट तुज्या कुडीचो भाग जावन आसा दांत, तोय मेळना. आनी तुजो आत्मो वयर वयता, वयर वयता. आनी तुज्या आत्म्यान कितें केलां तें तुका दिश्टी पडटा. देखून देव तुका कितलो कठोर न्हय, तुका कोणा वचूं वो सरकार वचूं सांगून तुका फरमावंक तितलो कठोर न्हय तो. ताजें बरेंपण तुका ह्या संवसारान दाखयलां, पूण तुवें कितें केलां पळय तें तुका सगळें दिश्टी पडटा. आनी तुंच वयता कोणाक, तुंच वयताय खंयची वाट ना जाल्यार कुलगत्री. मोगाचे भाव भयण, हें सत. तें फारीचे शास्त्र समजनातलें, पूण जेजू ताका संपूर्ण रितीन तें समजयलां. कुडीक मरण आसा, आत्म्या मरण ना. पूण आमकां भावार्थ्यांक आमच्या आवय बापाय ही गरजे वेला आनी आमकां कुडीचें मरण ना म्हण आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा. आमकां ग्लोरिफायड बॉडी म्हणटा. वैभवाची कूड आमची एक दीस देवाक रूप पळयतली आनी ह्या खातीर घडये थंयसर पुलगत्र आसा. आमचे पातकां नितळ जावचे खातीर देखून आमी मेल्ल्यांक मिसां भेटयता. कित्याक? तांच्यान कांयच करूंक जायना. कितें करूंक जाता जाल्यार ह्या संवसारांत आनी आत्म्या खातीर करीत जाय. देखून पोरणे तें आमी वाचता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, तुज्या कुडीन केली पातकां तुज्या आत्म्याचेर वजन जाला, आत्मो सकल गेला, नपय जाला, चिड्डून गेला आनी तुजी कूड वयर पडला. तुज्या कुडीच्या दादोसकाय लागून इतली पातकां तुवें घडटात की तुजो आत्मो सकल गेला. देखून आत्म्या अशें कोणी चिंतनात, कोशेर भशेन कोणी चिंतनात, देव आसा म्हण चिंतनात, पुनर्जीवन म्हण चिंतनात. आनी थोड्यान म्हणटात हांव मेल्यारय ताका सोडचो ना म्हण, मेल्ल्या प्रकारे करत.
तुकाच कोणें वरिजे आनी फोंडांक घाली जाय मेल्ल्या परत सोडना म्हणून इतलो राग काडून आमी बसता. मोगाचें न्हू समजून काडून घेवया कूड आमची मरता आत्म्यांक मरण ना पूण आज आमच्या आत्म्याक इतलो दाबाव घाला आमच्या कुडीच्या पातकांत हांव पूण ते आत्मा वयर हाडून जाता की जाता. कशें वयर हाडचें इल्लेशी धूळ काडची. कसली धूळ ती पातकांची धूळ. कशी काडची एक ब्रश काडून घेवचे गी वॉशिंग मशिनाक घालीचे गी घालया कितें जाता तूं घालया खंयसर वशा एक ह्याच जाका लागीं वशा ताका पातकां बोगसूचो अधिकार आसा. ताका पातकां बोगसो अधिकार आसा. केदाळ आमचें खोटेपण आमी सोडटा कुडीक हगुराय मेळटा पवित्र आत्मा आमचें तें राज करता आनी थंयसर आत्मा वयर येता. देखून जेजू म्हणटा तुमचें पुजावन दवरा ना ह्या संवसारांत पूण त्या संवसारांत तुमकां व्हरतात आसतलें. देखून आमी क्रिस्तांव ह्या संवसारांतले न्ही. देखून जेजू जो हांव 17व्या अध्यायान मागणें करता बापा ती संवसारांत आसत पूण संवसाराची न्हय ती तुवें म्हाका दिलाय. तांचे मदें कोणेंच नाश जावन वचो. कितल्या पुरबायचो जेजू. तांचे मदें कोणेंच नाश जावन आमचे मदें कोणेंच नाश जावन वचो कोणेंच जीवघात करून वचो कोणें बेजार नाश वचो कोणें पिडेसान वचून वचो कोणेंच कितें जावन वचो पूण देवाची खुशी जाल्यार देवाक सोडया आमी. पूण देवान आमकां रस्तो आसतना जेजू उद्देश आमकां सोडवण दिला आमकां सुटका दिला. दुसऱ्या वचपान आमी पळयता थंयसर जेजू जायते कडेन वयता. अपुरबायची संगत आमकां आयको मेळ्ळी. जेजू हडल्यान वयतलो. आमच्या मदीं कडेन हडल्याची आसात आमचे कडेन खंय हडली आनी कोणशा आमी आयल्या कडेन सकाळीं बेगीन चलोवन भायर आयल्या कडेन हडले जेजू आसा. त्या जेजू तुमकां आपयला देखून हांगासर आसात. त्या जेजू तुमकां हात धरून आपोवन हाडला बाय ये बाबा ये पुता ये अरे तुजे प्रॉब्लेम आसा हांगा ये हांव तुका गूण करता हांव तुका बरो करता तुजे शांती घालता समाधान करता म्हाका दी तुजे कश्ट. देखून जेजू म्हणटा कश्ट जातना वजन वयता म्हजे सरशी येया म्हणटा. देखून तुमी हांगासर आयल्यात आनी तो जेजू ताचें म्हणलें घर ना ताचें म्हणलें बेड ना ताचें म्हणलें एक आस्पो जल्मोंक ना ताचें म्हणलें कांयच ना पयशे नात कांयच नात फकत 6 मात्र आसात. ते रातीं बरें सुशेगाद न्हिदतेले पूण जेजू असो मागणें करता. ताचें म्हणलें कांयच नातलें ते गणेतेलें वचून वयता आसतना चलोवन वयता आसतना खाली पांय चलोवन वयता आसतना म्हणल्यार बरी त्या दिसा वणां आसली हांव येना कित्याक म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना जल्मात आसतना वणां थोड्यांच्या पांयार मात्र आसचे. हांवें पयले फुडें वणां घाल्ले 5वी क्लासीन आसता आसतना म्हणटा आसतना त्या काळार वणां आसलें की हांव नेना पूण तरी आसता आसतना जेजू खाली पांयान सगळ्यांनी वयतलो आनी ताका कोण ताका फाव करतलो सर्गीचो बाप ते सांगत आसलो पवित्र आत्मा ते सांगत आसलो आनी जायते स्त्रियो ताका सेवा दितलो. देखून मोगाचे भाव भयण आज आमच्या फिरगस कुटुंबाक ह्या जाका कुमो करूंक हर एकले न्हय फकत स्त्रियांनी हर एकल्यांनी तांचे गांव देश सगळे सोडून आयल्यात कोण तांकां कुमो करतलो. ते जेवल्यात की नात की आमी पळयना कितले तांची पिडात कशें कितले कस तांकां आमी नेना हांव म्हणना तितले म्हणून तुमी वसात पूण तुमचे फिरगस कुटुंबाची जबाबदारी तुवें समुदायाचे लिडर जा म्हाका नाका कित्याक नाका सोमे सेवा करूं नाका की तुका एक संघ संस्थेचे प्रेसिडेंट जावं संघ भितर म्हाका नाका आयकूंक नाका ती खरकारी नाकात. एक समुदाय वच नाका बा थंय उलोवचें कल खबरो म्हाका नाका तूं वच आनी थंय पवित्र कर तुका बरें मन आसलें बरें कर. एक दीस सुनियर म्हणूंक लागली म्हाका फादर कळ्ळें करकार फादर कळ्ळें घराक हांव आयलां बिंदास आसलें कॉलेज करता आसतना एन्जॉय लायफ पूण हांगासर फादर बंद म्हणून वण्णा आसलें पूण हांगासर नाका म्हाका. हांवें जालें कितें जालें विचारलें ती म्हणूंक लागली ती सासूमाय फादर ते देर झगडचे सोरो पिवचे मारामारी आनी कितें. हांवें सांगलें बाये तुका देवान मिसून काडला तुका एक देवान मिसावन दिला हांव तुका त्या घराक तुका सून करून व्हरता आनी त्या घरांत तुजें पवित्रपणा व्हरून थंयसर काळो पयसो जाय नितळ जाय आनी जें कितें घर म्हूण तूं चिंताय तें करचे खातीर जेजून तुका थंयसर हाडला. साक्रमेंत काण घेवन काजर लग्न साक्रमेंत काण घेवन त्या घरांत तुवें येत जाय. त्या घरांत येवन तुवें कितें करी जाय तें घर पवित्र करी जाय. देखून तुजें मिसांग धांवन वचनाका तुजें मिसांग धांवन वचनाका सोम्यांक दुखय नाका सोम्यान तुका हाडला एक मिसांव दिला ह्या घरांत तूं काजार जा लग्न जा पतीन एकल्याची पूण कुटुंबा सांगाता तुजो एकवट जाला ह्या कुटुंबाक तुवें बरेंपण करचे खातीर देवान तुका हाडला. ती समजाली मोगाची भाव भयण आमच्या भोंवारी आमच्या घरांत कितें प्रॉब्लेम कितें घडटा जाल्यार आमी उडा सोरया सोम्यान म्हाका विसरून काडला. आमी सोम्याचे कॉलेज बरें 3रा अध्याय 16 वळीन आमकां वाचता थंयसर देवान विसरून काडलेली पर्ज आमी देवाच्या मोगाचे आनी पवित्र आमकां बावतीज मेळ्ळो आमकां पवित्र केली ती कूड निमाणें फोंडा घालता आसतना थंयसर समेत कितल्या पवित्र ते आत्मो ना थंय पूण तरी आसतना कुडीक आमी मोल दिता महत्व दिता. हांवें सांग पावल म्हणटा कोरिंथांत बरोवन तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर म्हळ्यार कितें तुमी जावन आसात एकले जावन आसात एक टॅबरनाकल म्हजे थंय जेजू आसा
आय एम कॅरींग जीजस विथ मी, आय एम कॅरींग जीजस विथ मी. जेजू आसा, हांव जावन आसा टॅबरनाकल हांगा आयिल्ले कुडले दी मी जेजू लागीं मागता टॅबरनाकल लागीं. तशेंच तुज्या भावा कितें करता, भयणी कितें करता, म्हाका तूं करता म्हणल्यार सुम्यांक म्हळ्यार हर एकल्या थंय देवाचें रूपपणें आमी पळोवंक आसा. देखून आज दुसऱ्या वचपांत एकामेकाक कुमो करतले, कोणाक जेजूक कुमो करतली. जायते नांवां आसा ती नांवां बरोवन जावं पुरो, पूण आमी आमच्या फिरगस कुटुंबांत इगर्ज जेजूची इगर्ज माता आमी घट करच्या खातीर विरोध आसले सांगता मेळचे न्हय, पूण सांगता आसले कडेन आमी भावार्थान कितली सेवा दिवं आमच्या फिरगेचेंत, जावं दादले जावं तरणाटे जावं भुरगीं जावं व्हडां खंयच्या म्हणून संघ समस्या आसून आमची फिगस बांदून हाडी जाय. त्या वेळास देवाक महिमा मेळटली, देव आमचो संतोष पावतलो. आनी जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत जे कोण म्हाका मान दितात थंयसर ताका हांव मान दितलो. ह्या संवसारांत कोण म्हाका वळखतात थंयसर हांव तांकां वळखतलो. ना जाल्यार मातवाच्या 5व्या अध्यायांत थंयसर आमकां वाचूं मेळटा तुमचीं नांवां थंयसर बरयलीं आसात. कित्याक तुमी कस सोंसले, तुमचें नांव पाड केलें, तुमकां दुखयलें, तुका अपमान केलें, तुमकां गाळी सांगले, तुमकां नेगारले, तुमी तसले म्हणे असले म्हणे तुमी संतोश पावात. कित्याक तुमचीं नांवां बरोवन आसात. पूण मातवाच्या 7व्या अध्यायान बरयलें आसा येतले दारार मारतले टॉक 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 सोम्या आमकां दार उगड. आनी भितर जाप येतली तुमी कोण म्हण हांव नेना, तुमी कोण म्हण हांव नेना. कोणाची उतरां? देवाची उतर. ते देखून आमी विंचून काडली परजा देवाच्या मोगाची. सदां देवाच्या मोगांत भरया. कश्ट येवन दी, दूख येवन दी, बेजार येवन दी, देवाची उतर आमी सांगता आसा. जेजू मेळटा आसा कितेंय जावं दी, जेजू मागीर सांगता आसा घट धरात ताका, सोडनाका ताका, ताजे सांगी मात्र आसात. कितेंय जावं दी. जॉबा जिणी तुमी जाणात, जॉबान कितें केलें, इतलें दिलें देवान पुरो व्हेलें. निमाण ती बायल म्हणाले कोलो तुजो देव सैबा, ताका सोड तूं सैबा, खालें. माथ्याची तकले जावं पांयाच्या पोंदा पर्यंत ताका केसोळ जाल्यो आनी धाकटो एक माती मडकेचो कुडको काडून घेवन आंग घासून गोबर घालून तो सोंसलो. जायत नाका सैतान नाडलें आनी बायल म्हणलें कोलो तुजो देव, तुजें सगळें गेलें आनी कितें देवाची विस्वास दवर. ते इश्टान ताका सांगलें. तो म्हणूंक लागलो देवान दिल्लें देवान व्हेलें, देवाक जावं अर्घां. आमच्या जिणेंत कश्ट जाले म्हळ्यार ताणें सांगलें आनी आयकचें, सांगलें आयकचें न्हय, पूण देवाची उतर आयकून म्हाका भाव भयण देवान दिल्लें, देवान म्हाका रचला, देवान म्हाका पोसला, देवान म्हाका सांबाळला. देव आसा देखून ताचेर म्हजो भरवसो. सुरू कर एक दैवीक आकृतीचो. तेच घडये तुजे दुस्मान सगळे पयस वयतले, खोटें आयकोवचे पयस वयतले, तुका सुटका मेळटली. आनी देव आमी सांगता खरोच हजर आसा, जिवो आसा आतां आनी सदांकाल. आमेन. मागात तुमच्या मोगाचें न्हय, आमचें बलिदान, आमची जिणी, आमचें सर्वस्व जेजू सांगात आमी समर्पित सर्वीच्या बापाक. तरी आमचें बलिदान सर पद्दतीन देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून तुमी आतां मागात. आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या सृश्टीच्या रचणारा सो मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर भाग्यवान जुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वाले. हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो करी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराते उबारुया.
सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यानी तुज्या सेवका भाग्यवान तुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचताव. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरी परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार दिता. देखून वर्ण नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदेणे पवित्र कर्म आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे खातीर तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर् जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतील आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रेतुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवान पुन्हा सोबत सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेसाक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोवो कर. तुज्या मेसा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगिवान जुजे तिसोपोती भगिवान दमदूत भगिवान जुजे वास आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनान. शिसांनी जेजू लागीं जेजूक पळोवन मागचें सांगलें आमकां मागोवंक शिकय. जें उतर देवाचें उतर सुम्यान शिकयलें शिसांक आजून पर्यंत तें देवन आयलां आनी आमी जाणा. सांगाता सर्गीच्या बापाक एकच बाप आमचो उलो मार म्हणुया आनी मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे जिखलेल्या बक्षिता आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले पिडेशिरांतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शनातलेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदार दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. शांती तुमचे सोवे आसो. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जेजू संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. तुमच्या कास उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. Karza
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्या पाळो देवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रगता जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जिवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी भाग्यवान तुज्या वाजाच्या परजळी शिकवण्यान देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमयांचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. तकली बागोन आमी आशिर्वाद सोडून घेवया. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्या आनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदांच वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. मोगाचेनो ह्या पुंथळार येवन हांगासर जाल्ल्या भक्तीपणांत वांटो घेवन तुमच्या सर इराद्यांनी त्या सवांनी सांगाता मेळोवन मागून बरेपण जोडूंक आसल्या तुमकां सर्वांक बरें जावं दी म्हणलें आम्हा समेस्तांचें मागणें जावन आसा. ह्या पुंथळार जायतें पातयो नाशन आमी येता आनी जायतें आमचें कर्ण आमी वेता. देखून ह्या सर्वां खातीर देवाक आमी जुजवाज बापा मुखांतर उपकार आमी आटयता. मोगाचेनो फाटल्या दिसा एकलो भुरगो बसार येता आसतना ब्रेक मारून रस्त्यार पडून आस्पत्रेंत आसा म्हणून सांगिल्लें आनी हांगासरी आमी इल्लें मागयल्लें. पूण तो भुरगो अंतरला. पूण सांगाताच त्या भुरग्याचे सगळे विश्वे तांणी दान दिल्यात. देखून त्या कुटुंबादारांक देव तें दूख स्विकार करूंक आदार दिवं दी आनी जुजेवाज बापाच्या तळारी तांचें चिंताप आसलें तोच त्या कुटुंबादारांक बुजोवण पाठोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा हांगासर भक्तीपण तशें आराधन मीस आनी बरो नियाळ दिवन हें सगळें चलोवन व्हेल्लें जावन आसात. बाब हेनरी डिसोजा सालेतूर पिलार मेळाचे पाद्र्या इंग्लिशान FX म्हणटा FX SFX सेंट फ्रांसीस ऑफ झेवियर त्या मेळाचे पूण तांकां आमी पिलार पाद्र्या म्हणून ते नांवाडिल्ले जावन आसात. आनी थंयसर सालेतूर ते तांच्या कॉवेंताचे वडील ते जावन आसात. सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या बनो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आयिल्ल्या आमकां सगळ्यांकी सोमी म्हज्या सांगाता आनी सोमिया सांगाता म्हजें जिवीत म्हणल्यार त्या चिंतपान आमकां सगळ्यांकी सांगातपण जोडूंक तुमी फावो केला. तुमचें जिवीत सदांच त्याच क्रिस्ताक सांगातपण दिवन तुमी भेटच्या हर एका भावार्थ्यांक हें बरेंपण वांटूंक तोच बरो देव तुमकां आशिर्वादांनी कृपेन बरोवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें. आनी हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक कुमसाराक आदार दिवचें फारांगी पेट कॉवेंताचे हांगसर मालगडे पाद्र्या आसात बाब कर्नेलियो तशें फादर नवीन. सर भक्तिकांच्या नांवी तुमी दिवच्या सेवेक तुमचो आभार आमी मानता. देखून बसया. मोगाचेनो ह्या पवित्रता पुंथळार सबार आनी हप्त्या मदें हांगासर येवन जायते इरादे त्या सवां बरोवन घाल्ली आसात आनी सर्व इरादे जुजवाज बापाक दिल्ले. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव ताकाच दिता कित्याक जे जबाबदारी ताका ह्या पुंथळार दिला हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ करचे आनी तो करतलो म्हणल्यार त्या पातयेणेन
तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमकां हर एकल्याक बरें जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आनी हांगासर आयिल्ले थोडे अर्गां परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्याक अर्गां दिता. जुजवाज बापा लागीं फाटल्या 99,000 जावन मागल्ल्या एकल्याक गल्फांत जॉब बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. BSc नर्सिंग परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. कंपनींत हांव परत कामाक कॉल आयिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. ते सवा भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय लाबोवंक 16 जाणांक, आमाल पिवण्यांत हांव पयस सरूंक 8 जाणांक, घरचें धरिल्लें काम बेगीन संपोवंक तेगांक, दोगां भुरग्यांचे दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावंक, कॅनडाचे विजा एका कुटुंबांक बेगीनच मेळोवंक, परगांवांत एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक, एकल्याच्या आंगार आशिल्लीं खतां संपूर्ण गूण जावंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, बरी सैरीक भावाक भयणीक दुवेक पुताक मेळच्याक 18 जाणांक, भायल्या गांवांत काम मेळोवंक, जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावन नांवार जावंक दोगांक, कोर्ट केस बऱ्यान इतर्त जावन मोगान आसोंक तेगांक, चिंतिल्लें काम यशस्वी रितीन मेळोवंक, एकल्याक लंडनांत काम मेळोवंक मागला, पेंगटांतली मस्त दूख आशिल्ली गूण जावंक, थायरॉयड आनी वर्टिगो गूण जावंक मागता, मारुती तशें आमाल पिवण्यांत पयस सरोवंक, एकल्याचें पिरियड्स सारकें जावंक मागता, भुरग्याक जाल्ले शेळ खोंकली गूण जावन भलायकेन आसोवंक 8 जाणांक, स्किन एलर्जी गूण जावंक 5 जाणांक, 4 म्हयन्याच्या गुरवार स्त्रियेक डायबिटीस फायब्रॉड ताचें गूण जावंक, इस्रायलाक विजा आनी बरें काम मेळोवंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक तेगांक, नव्या घरचें काम बऱ्यान जावंक दोगांक, परिक्षेक बरें करून शिकोवन बरें मार्क्स काडूंक 7 जाणांक, रस्त्याक जागो सोडून तेगा भावांनी समजणेन तांकां घर बांदूंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक घरच्या त्या जाग्या खातीर झगडें जावन आसा. तें ताणें माय मोगान इत्यर्थ करून तो जागो सोडल्यार मात्र तांकां थंयसर घर बांदूंक जाता. तांच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक मागला. काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणें फावो जावंक 15 जाणांक, शिकपाक सरी जाल्लें काम मेळोवंक, परिक्षेक बरें करून शिकोवन बरें करून परिक्षा बरोवंक मोतीक उजवाड मेळच्याक, सेल जाल्ल्या बोटींचे पयशे बेगीच पाटी मेळोवन बँकाचें रीण फारीक करूंक आसचें, दिवंक आसच्यांनी तें दिवंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक मागता. कुवेटांत काम करच्या एकल्याक रजा मेळोवंक, बऱ्या डेंटल कॉलेजीन सीट मेळोवंक, बऱ्या भलायके खातीर सबार आनी मागला. 1 वर्स तावन काम नातल्या एकल्याक परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याची उस्मड एलर्जी गूण जावंक, एक्सिडंट जाल्लो पांय बेगीनच बरो जावंक, दिल्लें रीण बेगीन फाटीं मेळोवंक तांच्या मोतीक उजवाड लाभच्याक 5 जाणांक, घोवा बायले मदें समाधान येवच्याक, उपजाल्लें ना समाधान बेगीनच परिहार जावच्याक, एकल्याची तकली फटाफट शिरो उजो गूण जावंक, CAची इंटरमिडिएट एग्जाम क्लियर करूंक जावच्याक तेगांक, घरचें आनी हेर रीण फारीक करूंक आदार 5 जाणांक, PFचे पयशे मेळोवन थंयच काम मेळच्याक, BP शुगर वेरिकोस पिडा थावन गूण जावंक, जाग्याचे पयशे बेगी मेळोवंक, मानसीक पिडेतावन गूण जावंक तेगांक, परगांवांत आशिल्ल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवन ताणें कामाक वेच्याक, करंट शॉक लागून हुशार नातिल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, पाय हात पाट गांठी दूख गूण जावंक 7 जाणांक, घरांत शांती समाधान आसून मोगान जियोंक 6 जाणांक, इस्रायलाचे विजा मेळिल्ल्या दोगांक मेडिकल आनी इंटरव्यू बऱ्यान जावन थंय पावोवंक, पुतान सुनेन सासू कडेन आवय कडेन मोगान आसूंक, MBA जाल्ल्या एकल्याक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक, इस्रायलाक दुसरे पटी वचोंक जावच्याक घोवा बायलेन मोगान आसच्याक मागला. ह्या सर तेसवां खातीर आनी आमच्या काळजाची सर बगणां एकठांय करून हांगासर मागली आनी मागोवंक आशिल्ली. थोड्यांनी फोना मुखांत्र वॉट्सॅपा मुखांत्र मागोवंक सांगला आनी घरा रावन ह्या नोवेनांत वांटो घेवच्या हर एकल्याचे गरजो
जावं पुरो भलायकी मोतीची कुडीची आत्म्यांची समाधान कुटुंबांत घरांत मनशां मदें हें सगळें बरेंपण मेळा जाय आशिल्लें म्हाका लाभा जाय आनी तें लाभता म्हणल्या पातयेन हांगासर जमल्या सकड आमी सांगाता मेळया एकामेका खातीर मागया जुजेवाज बाप देवा तावन आमकां मागोवन दिता दिमी घालया एक आमच्या पायक नामान मरी एकानंद बापा एकामेका खातीर भेटोवन म्हाकाय बरेंपण जावं दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुज्या कुशीचें जिचो भगिवंती मरिये देवाचे मये आम पाप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा दिसो दी तसो आनी सदां सर्वता आमेन सांगाताच ह्या पूण थळार विविध रितींनी कुमक करच्या आदार दिवच्या हांगासर सेवा दिवच्या कांयच आशे नासतना जायती विविध रितींनी सेवा दिवन आसात हांगासर भेट दिवच्या हर एकल्याक ह्या नोवेनाच्या वेळी आमी जुजेवाजा मुखांत्र देवा थंय आमी तांकां उबारया बरेंपण तांकां मेळोवन दी Bagheamon Zuzevasaci lădin, Somia Cacultam Cicără, Crista Cacultam Cicără, Crista Icamca, Crista Daina Icamca, Sărghincea Deva Bapa, Deva Putea Samsaracia Taraka, Deva Povitratmia, Santissima Trindă de Casteva, गोविंच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या बापायच्या देवास्पना वाडून आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळेकायेची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायाने सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंका दगदोणे समटल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मोरयमायचो सेवाक जावन आपणाक मोरयमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिव केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंताचे भक्तीपण आदारण मोरयमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टां समटल्ल्याच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बावर दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यां जल्मेच्या बागणांतल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिणांत हाडूंक वावरल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसां साकोवन सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नोवेनाचे मागणे सांगात आमी म्हणया हे सांजुजे वास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गेंतां देवाचे बेसांव आमकां वाटीत आसाय तुझे जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीन मेल फांगत तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तो प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणे देव स्वापरीत मोग बगलोय आनी तोच मोग आसरलो वाडच्या तूं सुरसुरीत जालोय अंतरां पडोवन आपले जिणी जिवाट दिले सरशीन तूं दावलोय तांकां जिविताचो उतार प्रगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका परसान जाल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किरलात घाल देवाचे उतार प्रगट करूंक आमची काळजावर पेस्त कर पेल्याच्या बाचे शिकून आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टान आनी पिडेत आसलेल्यांचो विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेनो बरोसो हाडलोय जेजू लालना बोंडाच्या मोगाने सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणी मारिफाशी केल्ले आसता जेष्टे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्ट पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजा तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदर मेळस केलोय
आज सरकाराचा देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजे मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालनासाय आमचे जिवांत कोगते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडांनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमच्या पसो देवा लागीं माग ह्या घडये आमच्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आतां आमचो गरजो आमी विसारया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ बेगीन जावन किदेंच पयस आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासून आमकां राखून वर बावडता काडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मरे मेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळाशी कर आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध थराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका भाग्यवान जुजेवाजान आपले जिनिया आनी मरणान जायत्या जपां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आनी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या आनी सोडवणदाराचे नाफे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया हा सांजुच्या नोव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुच्या विनवणेन तुमच्या सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसायलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगोवंक पावो आनी त्या सोडवणदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच तो आसो आमेन
देवास बापा बाबा सत्वेने ते कर बघिवन कुसुचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.